नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय हेका आमी दोडगे म्हणटा, ह्या दोडग्याची भाजी करता आनी भाजी सुद्दां रुचीक बरी जाता। हे पळय लांब आसता ती पळया। आनी हांव आतां कितें करतलें जाणा, हे पळय वयर आसता हे पळय हेका अशें काटे कशे अशें आसता पळय धार कशी, ही काडप, हांगाच्यान काडप, वयल्या वयर काडप ना, कित्याक हांगा नजर सूत कशें मेळटा म्हणून। तशी हांवें दुसऱ्या दोडग्याची हे पळय काडून दवरल्या। हे पळय हे अशें काडून उडोवप हे। आनी हेची न्हू थोडो लोक चटणी करता, अशी साल काडून दोडग्याची। आनी हे काडून हांव कुशीक दवरता, ते भायर उडोवपाचे हे। आनी हे पळय अशें तासप ते मागीर दोडगे पळय अशें तासले न्ही की हांवें तेज्यो हे पळय अशी कापां करून दवरल्या। हेंका न्ही बऱ्या पैकी तुमकां रवा फ्राय करून भाजून दाखयता बरी, आनी रुचीक लागता बेस्ट सारकी। मुद्दाम तुम्ही तुमच्या घरा करून पळया। ताका लागून साहित्य कितें जाय, हे पळया सिंपल सादी रेसिपी आं। हे पळय आगळ घेतला, आगळ जर तुमचे कडेन ना तर आमटाणीचें उदक घेया, चिंच आनी हे आसा पीठ तांदळाचें, आनी हे आसा कोरिएंडर पावडर म्हणजे सुक्या कोथमिरीचो पावडर हो। आनी हो ऑप्शनल, तुमच्या कडेन जर आसा जर घाला, नाजर न घातल्यार जाता। आनी हे आसा हळद, लाल तिखट, आनी हे आसा मीठ, चवी प्रमाणे मीठ घेवप। आनी हो आसा रवो आनी तेल लागतले भाजपाक। आतां हांव कितें करता, हे सगळें आसा पळय ते मिक्स करता आनी तातूंत हें घालता आनी हेका लावन दवरता। हे पळया हे आतां हांवें सगळें हातून घातले आनी आतां ते न्ही मिक्स करप। आतां हे सुके कशें जाले न्ही, मातशें उदक घालप, हे पळय हातूनच उदक घेतलें मातशें, तेजी पेस्ट जावपाक जाय न्ही ताका लागून। आनी एकदांच उदक घालूं नाकात, मातशें मातशें पळोवन घाला। आतां आनीक मातशें घालता। हे पळय हांव अशी आतां पेस्ट केली न्ही, आतां तातूंत घालपाची सगळीं कापां। आनी हेका आतां हे सगळें लावन दवरपाचें। आतां हांव लायता। आतां हेका हांवें सगळ्यांक लायलें न्ही, आतां ही 5 ते 10 मिनटां अशीच दवरा। 5 मिनटां सुद्दां दवरल्यार जाता। आनी एक 10 मिनटां तुमची उरली तरूय बीन जाता उरल्यार, मातशें उदक सुटलेल्या भशेन जातलें। ही न्ही 5 मिनटां पुरो दवरपाक अशी आं। हेंका 5 मिनटां जाल्या उपरांत हेंका रवो लावपाचो। आनी हे पळया आतां ही न्ही हांवें कितें केली, पळय रवो हेका लायलो पळय, हो रवो घेतलेलो न्हू, तातूंत अशी बुडयली पळय सारकी अशी हे केली, हे पळया। आनी दोनूय हातींनी अशी मातशी प्रेस केली की ना हे पळय रवो आसता पळय तो तेका बरो उरता। नाजर ते दोडग्याच्या कापांक न्ही रवो उरना, म्हणून ते तांदळाचें पीठ घालचें आसता। आतां हांवें हेंका सगळ्यांक रवो लायला, दोनूय हातींनी धरून हे पळय प्रेस केले। आनी आतां ही तवो तापयला, तातूंत हांवें तेल घातला, तेंय तापला, हे पळया। आनी आतां हांव ही कापां घालता। हे पळया आतां ही सगळी हांवें घातली कापां तव्यार। आतां ही भाजोनी परत आसतना तुमकां दाखयता। आनी चडूय बारीक सुद्दां गॅस दवरपाची गरज ना, ती रोखडी जाता। आनी मोठो मात दवरूं नाका, खूब मोठो दवरूंक जायना। हे पळया आतां एक 2-3 मिनटांनूच सुद्दां म्हटल्यार जाता, कारण हांवें मिडियम फ्लेमीर दवरल्या ती। आनी आतां हांवें ही सगळी पळय बरी परतल्या, कलर बरो आयलो न्ही।
आता फाटल्यान परतिली न्ही परत एकदा परतूंक जाय, अशी 2-3दा परतूंक जाय ती, कित्याक जाणा मागीर तिका पळय असो रवो जाता मागीर पळयात. हे पळयात आतां हे भाजत येयली कापां, आनी हे कापाची तुमकां एक ट्रीक सांगता. पयलीं आमी पळय रवो लावन घालता पळय तेन्ना मातशी परतीसर न्ही रोखडी तेका अर्द्या मिनटान परतपाची, कळटा ती आपल्याक. आनी परतिली की ना तेन्ना बारीक मिडियम गॅस दवरपाचो. आनी मागीर आतां परतिल्या उपरांत कळ्ळें, म्हणजे आतां हे पयलींच घातले आनी परतिले आमी न्हू ती परतपाची, म्हणजे दोशी वाटेन रवो सारको तेका लागलो की ना दसोन रावलो. मागीर कितें करपाचें, बारीक गॅस करपाचें आनी आपल्याक हे पळय खरपूस कशी जाय पळय ही पळया तशी भाजपाची पळया. म्हणजे कितें जाता जाणा मागीर बारीक गॅसीर भाजली की ना ह्यो कडो तेंच्यो आसता पळय त्यो बऱ्यो भाजता आनी कुरकुरीत भुरगीं बीन आवडीन खाता. आतां तुमकां हे हांव रेडी टू सर्व करता दोडग्याची कापां. हे पळया आतां तुमकां रेडी टू सर्व केल्या दोडग्याची कापां. बरी भाजल्या सारकी. आनी ही मात्र न्ही गरम आसतनाच बरी खावपाची नाजाल्यार मागीर थंड जाल्या उपरांत ती मोवूच जाता, कारण दोडगे मोव आसता न्ही ताका लागून. आनी अशें कवर बीन मातशें बरें कुरकुरीत गावले की भुरगीं पळय आवडीन खाता. ताका लागून प्रत्येक आवयन अशी दोडग्याची कापां करून मुद्दाम भुरग्याक दिवची अशें म्हाका दिसता. आनी त्याच बरोबर भाजी तेंच्या पोटान गेली न्ही ताका लागून तुमी आतां अशीच तुमच्या घराक करा. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब अशें यादीनूच करा आनी कॉमेंट्स बरें करा. आनी आतां तुमी तुमचो टायम काडून म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही ताका लागून हांव मना पासून सांगता तुमकां देव बरें करूं तुमचें आनी थँक्यू.